नमस्कार। गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। बाणस्तारी अपघात प्रकरणात म्हार्दोळ पुलीस निरीक्षकाची जातली खात्या अंतर्गत चौकशी, योग्य तरेन तपास करूंक नाशिल्ल्याचो दुबाव। गोय बेंगलुरू बशीक आक्षे जालो अपघात, 10 प्रवाशी जखमी, उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत केल्या भरती। काकोड्या नाका सोनसड्या वयलो कोयर, नगरसेवक बालकृष्ण होडारकाराची मागणी। पुण्या बदला दिल्लीक जातले राष्ट्रीय खेळांमदले कांय खेळ, सांगता खेळा मंत्री गोविंद गावडे। इंडियेक पयलींच्यानूच म्हणटात भारत, विरोधक बेठेच घालतात बोवाळ, म्हणटा आदलो खासदार विनय तेंडुलकार। सध्याक सवाय असली तरी चौथी मेरेन वाडूं येतात भाज्यांचे दर, सांगतात भाजीवाले। आता पळयात खबरो विस्तारात। बाणस्तारी अपघात प्रकरणात घटनेचे पुरावे नष्ट करप तशेंच पुलिसांनी दिशाभूल करपाच्या प्रकरणात अमित पालेकार आनी गणेश लामाणी हांचे आड योग्य ती कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान उच्च न्यायालयान पुलिशेचे कान ओडिल्ले। ते उपरांत म्हार्दोळ पुलीस निरीक्षक मोहन गावडे हांची खात्या अंतर्गत चौकशी सुरू जाल्या। बाणस्तारी अपघात प्रकरणात एक महत्वाची अपडेट सामकार आयल्या, ती म्हटल्यार म्हार्दोळ पुलीस स्टेशनाचो पीआय मोहन गावडे हाच्या आड खंय खात्या अंतर्गत चौकशी बसयल्या। ही चौकशी कित्याक तर ताणें खंय अपघात जाल्लो ते राती आपाचो मुखेली अमित पालेकार आनी जो ड्रायव्हर आसलो गणेश लामाणी आनी पुलिशेक योग्य ती म्हायती दिवंक ना, चौकशेंत खंय तरी गडबड केल्या। ताकाच लागून जो पीआय मोहन गावडे आसा ताचे आड खात्या अंतर्गत चौकशी बसयल्या। ह्या प्रकरणात उच्च न्यायालयान पुलीस खात्याचेर खर ताशेर उडयल्ले की चौकशी करतना खंय तरी पुलीस खात्यान आनी जो पीआय आसलो मोहन गावडेन ताणें खंय तरी योग्य ती चौकशी करूंक ना। कालचेच सुनावणे वेळार जी मुख्य दुबावीत आसली मेघना सावड्डेकार तिणें कोर्टान 2 कोटी रुपया जमा केल्ले आनी हे 2 कोटी रुपया अपघातात मरण पाविल्ल्या लोकांक तशेंच जे जखमी जाल्ले तांकां वांटून दिवपाक सांगिल्ले। गोमंतक टीव्ही खातीर सुशांत गांवस। जुवारी पुलाचेर बेंगलुरू सावन गोंया येवपी खासगी बसीक अपघात जालो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बस चालकाचे नियंत्रण गेल्ल्यान हो अपघात घडलो आसूं येता। ह्या अपघातांत 10 प्रवासी जखमी जाले। जखमी जाल्ल्यांक उपचारा खातीर बांबोळेच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत भरती केल्या। कुडचडे काकोडा कोयर प्रकल्पात सांगे, केपें, कुडचडे, धार बांदोडा सोडून हेर वाठारांतलो कोयर घेवपाक नगरपालिकेन विरोध केल्लो। देखून सरकारान बेगोबेग दखल घेवन सोनसड्या वयल्या कोयराचेर स्थगितीचो आदेश दिवपाची मागणी कुडचडे काकोडा नगरपालिकेचो नगरसेवक बालकृष्ण होडारकार हांणी केल्या।
डिसिजन जालें की आमी ह्या केसी भितर इंटरव्हेन्शन करया आनी आमचें मत कितें आसा तें मांडया. आतां ह्या मिटिंगेक जें घडलें ताजेर हांव सरकाराक तुमच्या माध्यमांतल्यान एक रिक्वेस्ट करपाक सोदतां की आमी आमची सायड जी कितें आसा ती आमचो स्टँड जो कितें आसा तो घेतलो. पूण ह्या स्टँडाचेर कोर्टान आमकां स्टे मेळटली म्हाका तरी दिसना. कारण म्युनिसिपालिटीक व्हडलोसो पावर किंवा व्हडलोसो रायट उरना की कोर्टान आमी वचून स्टे मागपाक. एक गोश्ट. आतां सरकाराक कित्याक रिक्वेस्ट करता, कारण लॉ मिनिस्ट्री, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ज्याच्या अंडर आसा तो आमच्या मिटिंगेक येवन आमच्या म्युनिसिपालिटीच्या पदरा फाटल्यान रावन आपुणूय बी आसा, आपुणूय सपोर्ट करता अशें म्हणून लोकांक दाखोवपाक एक खंय तरी नाटक केलें. आमी बारीक लोक, कावन्सिलर म्हणटा ते बारीक पावराचे, थंय येवन आमच्या बरोबर सपोर्ट करपाचें ताका कसलीच गरज नाशिल्ली. एज अ इंडिपेंडंट, एज अ इंडिव्हिज्युअल ताणें आपल्या पोर्टफोलियोचेर जाता तितल्या बेगीन ती स्टे हाडपाक जाय आशिल्ली. कारण आतां जर तर आमी इंटरव्हीन केलें बसून जाल्यार कोर्टांतलें मॅटर चालू उरतलें. ते कितले दीस चालू उरतलें हाची गॅरंटी ना. पूण तो म्हणल्यार सोणसड्यावेली गार्बेज सगळी कुडचड्यार येवन काबार जातली. ताच्या मागीर ती स्टे मेळोवन ताका कांयच अर्थ ना. पूण ज्या भशेन हो प्लांट हाडपाक इतली धडपड केली, इतले सामके खटाटोप केले, त्याच भशेन जर तर ही स्टे हाडपाक जर तर खटाटोप करत जाल्यार कुडचडकार ह्या गार्बेजी पासून वाचतले अशें म्हाका तरी दिसता. राष्ट्रीय खेळामधले कांय खेळ जे पयलीं पुण्या जावपाचे आशिल्ले ते आतां पुण्या बदला दिल्लीत जातले अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडे सांगता. गोंयांत ह्या खेळांची मुळावी बांदावळ नाशिल्ल्यान हो निर्णय घेतला. राष्ट्रीय खेळांची तयारी पुरायपणान सुरू जाल्या. स्पेशल ऑलिंपिकाक गेल्ल्या खेळगड्यांचे पयशे चवथी पयलीं दितले अशेंय ताचें म्हणणें. प्रिपरेशन्स फूल स्विंग चालू आसा. हांव तेच खातीर मातसो थोडोसो चालू आसा. बाय 30 सप्टेंबर 2-3 म्हयने फक्त रिव्यूज जी आसा तें काम कंप्लीट. बाकी सगळें ऑलमोस्ट बिफोर चतुर्थे पयलीं रेडी. पण थोडे गेम्स दिल्ली भाशेचे थोडे न्ही त्यो ऑलरेडी आमी म्हणिल्ले पयलींचे आशिल्ले. इन्स्टेड ऑफ पुणा आमी दिल्ली व्हेला. ओके. पुण्यान कितें, पुण्यान नाल्यार आमकां 3 सेंटरांचेर व्हरचें पडटलो. पुण्याक बाकीचे 2 फेसिलिटी अवेलेबल आसा, म्हणजे गोल्फ आनी शूटिंग. वेरेज वेलोड्रोम ना. वेलोड्रोम म्हळ्यार सायकलिंग ती ना. सो म्हणूनच ते एकच करून आमी कर्णी सिंग जो स्टेडियम जो आसा स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया थंय आमी शिफ्ट केल्लो आसा. तिसरो विशय म्हणटात तो कातयाचो कितें अपडेट आसा? कात्याचो आतां सुद्दां आमी तें उलयलेलें आसात. बरेचशे विशय खूब आहा डिस्कशन करपा खातीर. त्यो कांय गोश्टी ते आमी सांगला खंयच्या परिस्थितीन तें गोंयचें एक रिप्रेझेंटेशन जावपा खातीर आमकां जाय म्हणून. आज परत सुद्दां आमी उलयलो आसा. आय एम ऑन जॉब. आमी ऑलरेडी म्हणिल्लें आसा की बिफोर गणेश वी आर गोइंग टू रिलीज द मनी. भारत हे पयलीं सावन चलत आयिल्लें नांव आसा. ताका लागून विरोधकांनी ह्या नांवाक विरोध करचो न्हय अशें आदलो राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकर सांगता. इंडिया हे नांव बदलून भारत करचें असो निर्णय अजून जावं ना. बेठीच ही वावडी पातळायल्या. संसदेचें अधिवेशन सुरू जाल्या उपरांत हे विशीं कितें आसा तें कळटलें अशें ताचें म्हणणें. दुसरे वटेन इंडिया अलायन्साक भाजप भिना अशें तेंडुलकर सांगता. भारत पयलीं आमी ल्हान भुरगीं आसतना आमकां शाळेंत शिकयताले भारत म्हाजो देश आहे हें तुका खबर आसा. आनी पयर पोरो लास्ट इयर राहुल गांधीन भारत जोडो यात्रा काडलेली आसा आनी सगळ्यांक एक करपाचो तेजो प्रयत्न भारत जोडो यात्रेंतल्यान. आनी भारत ही एक कोणीय म्हणटा भारत देश आपलो म्हणटा, भारत देशाचे हे गुणगान गायता आनी भारताक जे भारत देश म्हणून जे इनोव्हेशनाचेर ताका लागून एक माहोल जाला तितूर कांय अर्थ ना. कारण भारत देश घातले हेजो अर्थ लोकांक वायट दिसपाची गरज ना विरोधकांक. भारत देश हो भारत देश आजूय आसा. फाल्यां लोक भारत देश म्हणटले आनी पयलीं म्हणटा. कारण चेंज जावपाची गरजूच ना. कारण पयलींसून भारत देश तें म्हाका खबर ना कितें आतां बील कितें येत हावजान कितें सरकार ती सरकार ठरय. कारण हेजे पयलीं ती आशिल्ली म्हाका याद जाता गोंयांत सुद्दां दोनूय लोकसभेचे आनी विधानसभेचे वांगडा इलेक्शन जाताली. तेन्ना आमी बॅलेट पेपराचेर शिक्के मारताले पळय. आमचें भुरगेपण आमकां याद आसा. आनीक
ही खूब बरी संकल्पना आसा आनी त्या हितूंतल्यान खर्च सुद्दां वाचतलो, आमच्या देशाचे पयशे वाचतले, वेळ वाचतलो. तर भिवपाची गरज ना भारतीय जनता पक्षाक आनी एनडीए परत एक फावट 27 आमी पूर्ण बहुमत घेवन हेजे पेक्षा जास्त सीट घेवन निश्चितपणान येतले. टमाटा सयत राज्या भायल्यान येवपी भाजी सध्या सवाय जाल्ली असली तरी चवथीच्या बाजाराक भाजी म्हारग जावपाची शक्यताय आसा. तशेंच संकेतय कांय विक्रेत्या कडल्यान मेळ्ळ्यात. दिवचलच्या सप्तकी बाजारात भाजी सवाय आशिल्ली, मात फुडल्या सप्तकी बाजारा मेरेन ती वाडटली असो अदमास आसा. टमाटर झालं 20 रुपयांनी 30 रुपये झाले आता. आणि बाकीची भाजी बाकीचे सगळं नॉर्मल 60, 40, 60, 40 म्हणजे सवय झाल्या. सवय झाले सगळं. आता चौथीच्या बाजारात चौथी बसून मशीन अजमत म्हणजे वाटता इसतं मशीन कित्याक लागो हे किती बघून ते सगळं कर्नाटक झाले सगळ्यांनी जायने पाहिजे त्यांना वाटता इसतं. म्हणजे सध्या आता भाजी सवय आसा म्हणजे कांदा 30-40 बाजारात. फाटल्या 2 म्हयन्याच्यान राज्या भायल्यान येवपी भाजयांचे मोल उणें जायत आसा. देखून म्हारगायेन बेजारिल्ल्या ग्राहकांक मातशी थाकाय मेळ्ळ्या. बुधवारा दिवचलच्या सप्तकी बाजारात भाजी सवाय आशिल्ली. कांदे क्वॉलिटी प्रमाण 30 ते 40 रुपये किलो, बटाट 20 ते 30 रुपये किलो, जाल्यार टोमॅटो 20 ते 30 रुपये किलो ह्या मोलान विकताले. हेर भाजी सवाय आशिल्ली. भाजी सवाय जाल्ल्यान ग्राहकांच्या तोंडार हांसो फुलला. मात हो हांसो कांय दिसा पुरतोच मर्यादीत उरतलो अशी चिन्नां दिसतात. ताचें कारण म्हळ्यार फुडल्या सप्तका मेरेन भाजी मातशी म्हारग जावपाची चिन्नां आसात. तशेंच संकेतय कांय विक्रेत्या कडल्यान मेळ्ळ्यात. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत. म्हापशा बाजारांत आपतकालीन स्थिती वेळार उजो पालोवपी दळाची गाडी आनी अँब्युलन्सीक वाट मेळची हे खातीर साळगांवकर लेनींतल्या फळ विक्रेत्यांक रस्त्याच्या दुबाजका कुशीक स्थलांतरीत करपाचो थाराव पालिका मंडळाचे बसकेंत घेतलो. मार्केटात आपतकालीन गाडयां खातीर 5 मीटर रस्तो मेकळो दिवपाची मागणी उजो पालोवपी दळान केल्ली. हे फाटभुंयेर हो निर्णय घेतला. JK वायन टेलर नासनोडकर शॉप्स ज्वेलरी शॉप थंय लागतलें. मागीर सेल्फ हेल्प ग्रुपांक आमी ती एरिया दिवची म्हणून शकुंतला कडेन थंय ते घेवचें म्हणून केलां. दुसरें आसा ते 1.5 बाय 1.5 तांकां मेजरमेंट काडून पेंटींग बी करून अशें तांकां एरिया दिवची. आनी फायर वर्क्स आसा तांकां शुदी फास्ट फूड आसा थंय एरिया दिवचें. 3 बाय 2 अशें ठरयिल्लें आसा. आनी आमी जी KTCच्या ज्या फाटल्यानच्या बस स्टँडा फाटल्यान आसा ती एरिया थंय वेकंट आसा थंयसर आमी पार्किंग आमी मागपाक तांकां रिक्वेस्ट केल्लें आसा. ते तरेन आमचें थंय पार्किंग जातलें एकदां आमकां रिक्वेस्ट म्हणून अशें आमचें डिसिजन जाल्लें आसा हेच्या भितर. म्हणजे लास्ट टायम आमचें मार्केट असोसिएशन आसा पळय ते बी आमचे कडेन अप्रोच जाल्ले. तेंच्यांनी ग्रेवन्सीस तेंच्यांनी आमकां 2दा मेमोरेंडम दिल्लो की फायर वचना, फायर ब्रिगेड आसा ती वचना. आनी एकदां तेन्ना इन्सिडंटूय जाल्लो आनी इन्सिडंटान अशें जाल्लें की हांकां एम्बुलन्स भितर वचोंक ना. नेक्स्ट परत आनी एकदां मागीर ते फायर जालें म्हणजे वयर केबल जळ्ळ्या कारणान एक इश्यू जालो. मागीर तेन्ना परत तेंच्यांनी मेमोरेंडम दिलो की कितें कितें डिफिकल्टीज येता ते. तेजेर आतां आमी कावन्सिलान अशें डिसिजन घेतलां की जे मार्केटान JK लायन आनी वेंडर्स हांगा आसा ते फ्रूट वेंडर्स आसा ते साळगांवकरा कडेन तांकां सायडीक घेवचें म्हणून आनी मदीं वाट वेकंट दवरची म्हणून. जशें जणू की फायर ब्रिगेड नाल्यार आनी एम्बुलन्स अशें फ्रीली मूव जातली आनी इनकन्विनियंट जावचें ना. गोविंदा रे गोपाळाच्या जयघोशान श्रीकृष्ण जन्माष्टमी निमतान बिरेस्तारा दिवचले दही अंडी जाली. शांतादुर्गा मुळावे शाळेत तर भुरग्यांनी जल्लोष करीत दही अंडीचो घोस्त काढलो. भुरग्यांनी राधा आणि कृष्णाची आकर्षक मुस्तायकी घाल्ली. पळयात दही अंडी फोडपाक भुरग्यां मदीं लागिल्ली छडाओड. आमच्या श्री शांतादुर्गा प्राथमिक विद्यालयाच्या सर्व विद्यार्थ्यांसमवेत आपलं सर्वांचं मी स्वागत करते. आम्ही दरवर्षी दही हंडीचा कार्यक्रम साजरा करतो. यावर्षी सुद्धा आम्ही हा दही हंडीचा कार्यक्रम इथे करत आहे. आमच्याबरोबर आमचे विद्यार्थी तसेच पालक, शिक्षक, सर्व मावशा, मीडिया इथे उपस्थित आहेत. सर्वजण इथे उमेदीने हा कार्यक्रम साजरा करण्यासाठी जमलेले आहेत. सर्वांचं मी इथे आभार मानते आणि परत एकदा धन्यवाद. प्लास्टिक विजन ही संस्था आंतरराष्ट्रीय पातळीचेर प्लास्टिक वेवसायिका खातीर मुंबय प्रदर्शन घडोवन हाडटले.
युनेस्को मैदानार जावपी हे प्रदर्शन डिसेंबराच्या 7 ते 11 मजगती जातले. प्लास्टिक इंडस्ट्रीत वावर करपी कंपन्यो आपले वेगवेगळे आणि नविन्यान भरिल्ले प्लास्टिकांच्यो वस्तू या प्रदर्शनात आसतले. सुमार 30 देश या प्रदर्शनात वांटेकार जातले अशें प्लास्टिक विजनाचे अध्यक्ष चंद्रकांत तुरखिया हांणी सांगले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी या प्रदर्शनाचे उक्तावण जालें. ऑल इंडिया प्लास्टिक द्वारा आयोजित प्लास्टिक विजन 7 दिसंबर टू 11 दिसंबर 2023 को नेस्को ग्राउंड गोरेगांव ईस्ट मुंबई में हमारा एग्जीबिशन आ रहा है. उसमें ख़ास ऐसा है कि 1500 ज़्यादा हमारा एग्जीबिटर है और देश विदेश से एग्जीबिटर आ रहा है. 30 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया हुआ है. 2.5 लाख से ज़्यादा हमारा विजिटर इसमें आने की उम्मीद है. और ये एग्जीबिशन से एसएमई को बहुत फ़ायदा होने वाला है और एग्जीबिशन से हमेशा लोगों को फ़ायदा ही रहता है और नया टेक्नोलॉजी जानने को मिलता है और नया कॉन्टेक्ट मिलता है. नया मटेरियल क्या आ रहा है वो भी देखने को मिलता है और इस एग्जीबिशन से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है. तो देश के लिए भी फ़ायदा है, आत्मनिर्भर भारत के लिए भी फ़ायदा है. तो प्लास्टिक विजन में सबको हम लोग विजिट करने के लिए आमंत्रित करने के लिए आज गोवा में हमने एक प्रोग्राम रखा है. थैंक यू. फाटली 6 वर्सां अनुसूचित जमाती ओबीसी आणि हेर जमाती खातीर आशिल्लो अर्थीक मजत निधी दिवना. समाज कल्याण खातें, बायल आनी भुरगीं उदरगत खातें तशेंच खेळा खात्यान वेगवेगळ्या येवजण्यांच्या लाभार्थ्यांक 330.78 कोटी रुपयांचे अनुदान अजूनय दिवंक नाशिल्ल्याचे काँग्रेस फुडारी अमरनाथ पणजीकार सांगता. ही रक्कम 15 सप्टेंबर मेरेन तरी सरकार दितलो काय अशें तो विचारता. भाजपा कडेन मिशन टोटलाचेर खर्च करपा खातीर पयशे आसात पूण गरज आशिल्ल्यांक पयशे दिवपाक तांचे कडेन निधी ना असो आरोपूय ताणें ह्या वेळार केलो. विरोधी पक्षनेता युरी आलेमॉव हांच्यांनी प्रश्न विचारल्या. कांय प्रश्नांच्यो जाप येवन तितून ते आंकडे हांगा आसात आनी तितून दिश्टी पडटा की कशा रितीन हे सरकार लोकांचे पयशे पावोवपाक टायमार पावोवपाक फेल जाल्ले आसा. आनी तितून तेंच्यांनी कारणां जी दिल्या ती कारणां थोडी खरी दिल्या आनी थोडी बंडलाय मारल्या आसतली. वेळ मारून व्हरपाक असेंब्लीन तेंच्यांनी ती कित्याची कितें थंयसर दिल्या आसतली कारणां. पण तितूनचे एक कारण मात तेंच्यांनी सारकें दिलां की सरकारा कडेन पयशे ना. सरकारा कडेन पयशे ना हे कारण तेंच्यांनी हितून खंय तरी दिल्लें आसा. ते एक कारण सोडलें जाल्यार बाकीची कारणां ही फक्त विरोधकांच्या जे प्रश्न विचारल्या तेंच्या दोळ्यांक उदक लावपाचें काम तेंच्यांनी केल्लें आसा. असेंब्लीन अशें जावपाक जायना. आमी जर पयलें पळयलें ज्या स्टार एलेक्यू 12A डेटेड 18 जुलै 2013 जे विरोधी पक्षनेता युरी आलेमाव यांनी प्रश्न विचारलेलो तितून 35 कोटी 73 लाख हे वेरियस सोशल वेलफेअर बेनिफिशरी including amount of 21.50 crores towards COVID relief to marginalized म्हणजे उपेक्षित आणि असंघटित लोकांक दिवपाचे आसा. पुराय आंकडो जर ह्या तिनूय खात्यांचो जालो जाल्यार तो 330 कोटी 78 लाख हे इतले सरकार लोकांक रीण आसा. लोकांक जे टायमार मेळपाक जाय आसले ते मेळोना. 333.78 लाख 333 कोटी 78 लाख हो आंकडो तेंच्यांनी दिल्लो, सरकारान दिल्लो आंकडो आसा जो लोकांक मेळपाक जाय. आणि 15 तारखेर मुख्यमंत्र्यान सांगला हो 15 तारखेर तो सगळे पैसे लोकांचे दिवपाचो आसा. आमी तीच मागणी करपाक येयल्या कित्याक आमकां खबर आसा की गोंयचो मुख्यमंत्र्यान हेच्या पयलींय फटींगपणां केल्यात. एका नाल्लाचो खूब गोष्टी खातीर उपयोग जावं येता. शेतकारान फक्त नाल्ल विकचे सोडून ताचे बाकीच्या बागांचो वापर करपा खातीर तांकां प्रोत्साहन दिवपाक जाय, तांकां तयार करपाक जाय आनी मार्केट दिवपाक जाय. सरकार तांच्या प्रमोशना खातीर तयार आसा पूण शेतकारांनी फुडाकार घेवपाक जाय. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें सांगलें. प्लास्टीक कल्चर आनी मायक्रो न्यूट्रियंट्स कार्यावळी वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो. आता तो एग्रीकल्चरांतल्यान इन्कम वाडटलो म्हणजे आमी कितें तरी लायतले आनी तेजे विकतले आनी तोच इन्कम जातलो असो न्ही.
आसा त्या एग्रीकल्चरांतल्यान कसो इन्कम वाडपाक शकता हाजेर आमी विचार करपाची गरज आसा. फॉर एग्जाम्पल सिंपल कॉयर आमी बरेच जाण बरेच जाण न्ही 90% 95% सोण्णां आमी जाळून उडयता. पण कोणीच आमी कोणाकूच एडवायज करिना की बाबा त्याच कॉयरा पासून कॉयर इज अ बिग इंडस्ट्री. That industry itself of the 400 crores of rupees. Turnover of that industry of coir itself is 400 crores of rupees. इतको तिजो मल्टिपल यूज आसा आनी आमी हे सगळे जे आसा पळय न्हू ते चुलीन घालता. इन शॉर्ट थोडक्यात सांगप म्हणजे आमी तेजो चुलीन घालपाक यूज करता. ताजो मल्टिपल उपयोग करपा खातीर आमी जर सगळ्यांनी मोटिवेट केले जाल्यारूच फार्मर करतले. आमी ताका तयार करपाक शिकयलें, आमी ताका मार्केट दिवपाक शिकयलें जाल्यारूच तेजो उपयोग आमी खूब बऱ्या पद्दतीन वेगवेगळ्या लोकांक दिवपाक शकतले. म्हाका दिसता ह्या सगळ्याचो प्रयत्न सरकार प्रमोट करपाक तयार आहा, पण तेजी इच्छा तुमच्या कडेन आसपाक जाय. तुमी कशा बऱ्या पद्दतीन प्रमोट करपाक शकतले ते. सादिक बेल्लारी खून प्रकरणात मायना कुडतरी पोलिसांनी चौथो आरोपी जावेद पनवाला हाका अटक केल्या. त्याच बरोबर खुना खातीर वापरिल्ले हत्यारूय जप्त केल्यात. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पोलिसांची आनी एका दुबाविताचेर नदर आसा. हाचो फुडलो तपास चालू आसा. सादिक बेल्लारी खून प्रकरणात मायना कुडतरी पोलिसांनी आज जावेद पानवाला ह्या चौथ्या आरोपीक अटक केल्ली आसा. त्याच बरोबर पोलिसांनी जी हत्ये खातीर हत्यारां वापरिल्ली ती जप्त केल्ली आसात. ही हत्यारां आरोपींनी मडगांव काणकोण हायवे हांगा पाडी ह्या गांवांत रानाक उडयल्ली ती पुलिसांनी हत्यारां जप्त केल्ली आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे पुलीस अनेक आरोपीक धरपाक शकतात आज राती पर्यंत. ताचे फाटल्यान पुलीस आसात अशी म्हायती मेळिल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव मोलकणेकर. पणजे पर्वरी मांडवी पुलाच्या रस्त्या कुशीक बेकायदेशीर भाजी, फळां, फुलां विकप्यांचेर पणजे पुलिसांनी कारवाय केली. फाटल्या 5 वर्सां परस अदीक काळा सावन आमी हे सुवातेचेर वेवसाय करतात. आयज मेरेन ताका कोणेच हरकत घेवंक नाशिल्ली. चवथ तोंडार आसतना आमच्या पोटार हात घालपाचो हो यत्न हे कितले योग्य आसा असो प्रश्न थंय आशिल्ल्या विक्रेत्यांनी उपस्थित केला. तशेंच गोंया भायल्या विक्रेत्यांक लागून आमच्या धंद्यार परिणाम जाता म्हणूनय तांच्यांनी खंत उक्तायल्या. जाता ती लांबाणी ना करूंक ना अजून. तिंका सगळ्याक जागो जाल्यार हांव वचपाचें. हांव एकेच कडेन हांगाच आसता इतकी वर्सां जाली. कोणाकूय वटेन वयता तो लोक सांगता तूं एकल्याच आनी फुलकारां आसता. हांव एकल्याच आतां ही पळय ती हांगासर भरल्या सगळ्या जाणां म्हूण हांगा सोड ती थंय विकता न्हू. तिंच्या फुड्यान हांव वचना मागीर ती म्हाज्या फुड्यान कित्याक. आतां हो बाजार केला तेंच्यांनी सामको सगळ्या जाणां येवन. पयल्यान तिंका थंय श्रमशक्ती भवना कडेन शॉपां आनी सगळें हांगासर वयता थंय तिंकाच. आतां सगळें राजूच जालां लांबाण्यांचें. गोंयकारां बेश्टी नांवां. 5 वर्सां गिरायक जाता तुमकां? जाता हांगा मातशी रेट मेळटा म्हणून हांगा येता. असो एक गोश्ट आयकपाक येता की आतां भायले लोक हांगा कोण तरी बसता गोंया भायले आनी ताका लागून तुमचें गिरायक गोंयकारांचें आतां हांगा सगळ्याक माटो घातलेले भाशेन जालां न्ही सर. आमकां गिरायकूच लागना म्हणून हांगा येयला हांगाय ती म्हणटा आमकां आसकोट पडटा म्हणटा. आमची दिसना म्हणटा कितें दवरता ते. कितें सांगूंक सोदता CCP हेजे वरसून या सरकाराक? हे भायल्या लोकांक हे सगळो लोक तो आपली सत्ता करता हांगा. म्हणजे आदले स्वतंत्र जाला कशें नात आमचो देश अजून पासून. अजून आमी पारतंत्र्यान तुका हाका दिसता म्हाका जाल्यार. 15 वर्सां जालीं. तुमी आतां रस्त्यार हांव ते विकता तेका गाडी खंयची फास्ट येयली ते एक्सिडेंटूय जावंक शकता. लोकांचो कोणाचो जबाबदार आतां कोण आसता? आमी तशी बाबा मोदी वचना आमी अशी कडेक रावनूच विकतात. पूण आतां हालीं तेंपार पयल्या दिसान दीस तुमच्या सगळ्या दुकानां मदींच पावल्या रस्त्यार. ही आतां भायली आनी मदीं पावले न्हू रस्त्यार. आमी आमचो वेपार सुद्दां घरा कडेन दवरून हे जायत घेवन येता आनी कांय ना. आतां 4 दीस जाले हांव तवशी आनी घोसाळी विकता आमची जाल्यां ती. मंगळारा राती म्हापशा IRB पुलिसाच्या बायलेक गुळी लागपाची दुर्दैवी घडणूक घडल्या. नेमको प्रकार कितें घडलो पळयात हो सविस्तर वृत्तांत. एक एकदां कुतूहल मनशाचे आंगलट येता.
अशीच एक घडणूक मंगळारा राती म्हापशा घडली. मंगळारा राती गिरी म्हापशेच्या एका IRB PSIचे बायलेक आपले पोलीस घोवाचे रिव्हॉल्वर पळोवपाची उमळशीक आयली आनी ती तिका बादली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण IRB PSI खंय घरांत सकल हॉलांत आशिल्लो आनी ताचे बेडरूमांत ताची घरकान्न. थंय पोलीस घोवाचे रिव्हॉल्वर आशिल्ले. ते रिव्हॉल्वर हातांत घेवन ती पळयताली इतल्यान फायरिंग जालें आनी गुळी तिका लागली. हे घडणुकेक ती गंभीर जखमी जाली. उपरांत तिका पयलीं म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेली आनी थंयच्यान GMCत धाडली. सद्याक मेळटा ते म्हायती प्रमाण तिची भलायकी खंय स्थिर आसा, मात ती उलोवपाक शकना. फुडलो तपास चालू आसा. योगेश मेराशी सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. फोंड्या वयल्या बाजारांत चलपी बेकायदेशीर जुगार अड्ड्याचेर मंगळारा राती पुलिसांनी धाड घालून 4 जाणांक अटक केल्या. तांचे कडल्यान रोख रक्कम, मोबायल आनी जुगाराचें सामान पुलिसांनी जप्त केले. गोंयांत वचत थंय बेकायदेशीर थापटी नेटान चलता. जावं ग्रामीण वाठार वा जावं शारी वाठार, वचत थंय बेकायदेशीर जुगाराचे अड्डे नेटान चल्ल्यात. मंगळारा राती फोंड्या पुलिसांनी वयल्या बाजारात चलपी जुगार अड्ड्याचेर धाड घातली. 4 जाणांक अटक केल्यात. ते भायर रोकड आनी हेर सामान पुलिसांनी जप्त केले. पुलिसांचे हे कारवायेचो व्हिडिओय व्हायरल जाला. ह्या व्हिडिओच्या निमणे कडेन पुलिसांनी जांकां धरल्यात तातूंतल्यान एकल्यान फुजो काडिल्ल्याचे दिश्टी पडटा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. सुहाना मसाले के एक पैक पर पाइए दूसरा पैक बिल्कुल फ्री. आज ही घर लाइए, डबल मजा पाइए. मजा आ गया. गोंयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरा भितर. पळयात टॉप 25 लायव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आनी देशाच्या राजकारणात, पळयात इनसाइड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक TV प्रायम टायम लायव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक TV.